हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. सो आजचा व्लॉग आमच्या खातीर खूप 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 स्पेशल असा, कित्याक आमचे 1K कंप्लीट जाला. 1000 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट झाले आमचे. सो ऑनेस्टली आम्ही केन्ना चिंतूंक ना इतले लोक आमचे व्हिडिओ पळयतले आनी आमकां अशें सपोर्ट करतले आनी बरे बरे कमेंट्स करतले म्हणून. तेज्या खातीर आमी खूब ग्रेटफूल आसा आनी तुम्ही अशीच आमकां सपोर्ट करीत रावात. सो आमचे 1K कंप्लीट झालेले आहे. सो आम्ही तुमकां तेच्या बरोबर खूप थँक्यू म्हणून सोदता आणि म्हणटली बीन. आता पयलीं आमी देवळान वयतली, देवाक पांयां पडली. आमी शांतादुर्गा देवळान वयता आमच्या टिट्यार आनी थंय देवाचें पयलीं दर्शन घेतली. तेच्या उपरांत तुमकां आमी सांजची मेळटली आनी आमी सांजची आमच्या मम्मी पप्पा बरोबर सेलिब्रेट करतली. सो एक बारीकसो केक हाडटले आमी आनी मम्मी पप्पा वांगडा केक कट करतली आनी सेलिब्रेट करतली. सो मेळटा तुमकां मागीर देवाचें दर्शनूय दिता. पळयत राव व्हिडिओ एंड पासून. मोगा सुरू करा न्हू. नमस्कार. बाय बाय. सगळे जण श्रावण दोरात. हांव दवरता. सांगताय तो पळय तूच सांगता म्हाका खा म्हणून. जिमाक वयता जिमाक जिम कमी कर केशव. राव हे म्हाका सांगता जाय ते खा. आपूण धरता तुज्या खातीर. तू खा. हांवें केन्ना सांगोंक ना हेका काय हेज्यान न्हू जावचें ना. गरम तुमकां सांगता टोटल 3 तरेचे श्रावण आसता आमच्या ह्या म्हयन्यान. एक प्युअर वेज, दुसरो नुस्तें खाता बट चिकन खायना आनी तिसरो चिकन आनी अंडा सगळे खाता. तुमकां हांव चवथीक इनवायट करतलो. आतां न्हू चवथीक मागीर टायम आहा. सो पयलीं देवळान वचून चल न्हू या न्हू गरमी जाता. सकाळ आतां पावस पडटा भायर. फायनली आमी देवळान पावलेले आहात. शांतादुर्गा टिट्यार आहात. कालांगूट शांतादुर्गा देवळान येयले आमी. बरे वयताय. हांव तेजो व्हिडिओ काडटाले न्हू तेन्ना तो म्हाज्या फाटल्यान येयला. हय भायले गेले म्हणटा देवळान. केशव हेका बायलेक घेवन येवंक नाका विचारता देवळान. अरे येता कितें आमच्या वांगडा. चल या यो. पांय पडून जाले. सो गायज आमचे पाया पडून जाले आनी आतां आमी वयतली कामार आनी सांजे हांगासून वतली. देवळा ऑपोजिटूच एक केक शॉप आहा थंयसूनच केक घेतली. सो मागीर मेळटा तुमकां. बाय. कितें 10 hours later. सो गायज आमी कामाची रिटर्न येयल्या आतां आनी हांवें कपडे चेंज करूंक ना कित्याक म्हाका हितूनच फोटो काडूंक जाय मातशे केक कटींग करतना. आनी हांवें चेंज केला कित्याक हेजे फॉर्मल आहले न्ही सारकेच लायक शर्ट आनी शॉर्ट. सो आतां आमी केक हाडूंक भायर सरता. सो मेळटा मागीर तुमकां. बाय. पयशे दितले. सो आमी रेडी जाल्या गायज आनी केशव म्हाजो झोला घेवन भायर सरता. चलो हम चल पड़े छोला उठाते. चल. सो फायनली आमी केक शॉपा कडेन पावल्या गायज. पळयात आनी एक्झॅक्टली देवळा ऑपोजिटूच आसा ते. बरे रे. पर्पल कलर होतो तो कसो पण आनी तेज्या सायडीक आहा तो कसलो. one piece is looking like spider. या That's hazelnut shop. that is for how much? Same for that spider one like forest घेऊया. आणि ते हॅपी बर्थडे टॅग नाका आमकां लायक कॉंग्रॅच्युलेशन्स बी कितें आहा. Like tag ना माहिती कोरोना. ओके.
सो फायनली केक घेतला आम्ही गाईस. सो फायनली आम्ही पावल्या घरा भाजी बिजी घेऊन आणि तुमका वाईटही दाखवता खरं आधी. वाईटी हॅलो आमचे पप्पा Birthday, सेलिब्रेशन. birthday. अरे केक कैसा आहे तू? अरे काय आहे तू? A few moments later. आणि आता पप्पा नेसला आणि वयता खंय सोमाराक वयत ना सोमार नाहीच कितें आरती असता आमच्या वाड्यार. आता श्रावण स्टार्ट झाला म्हणून फुल म्हयनो दवरला तेंच्यांनी. हाय कर न्हू पप्पा. आणि हांगासर आनी एकटो दाखयता तुमका मावशीचो चेडो येयला. हाय कर न्हू. किरण नाव हेजे. सो आम्ही आता सेलिब्रेशनाची तयारी करता गायज. केशव केक घेऊन येतलो हांगासर आणि आवाज दवरतलो हांव सायडीक. ब्लॅक फॉरेस्ट केक घेतला. एवरी टायम आम्ही चॉकलेट घेता. सो ह्या फावटी डिफरंट फ्लेवर ट्राय केला आम्ही. आणि पप्पाक मातसो रावयला आम्ही. अजून टाइम जावंक ना आणि पप्पा न्हेसोन रावला रेडी आणि मम्मी येयल्ली आसा आता. आणि हांगासर केक कट करतले आता आम्ही. तुका कशें दिसता आमचे 1000 सबस्क्रायबर जाले ते? खूप खुशी झाले. आणि बरे जाऊन देता हेच सगळ्या लोकांकी थँक्यू म्हणून सांग. तूही सांग. सगळे जाणांक थँक्यू म्हणून सांगता ते बरे करू दे. सबस्क्राईब केले. आणि पप्पा कशें दिसता न्हू? खुशी झाले बस सगळे बरे बरे झाले. आणि 1000 सबस्क्राईब झाले ना बरे झाले सगळ्यांना बरे झाले. आणि तुमका एकटी आमची युट्यूब फॅमिलीची सबस्क्रायबर सदांच विचारीत असता मम्मी पप्पा कशी आ आणि मम्मी पप्पाक विचारला म्हणून सांग. आणि तिचे नाव दिसता आंतोनेट वालीस. ते काय कर काय म्हणतो थँक्यू. तू मोठा उगडास केले. काय उगडास करत राव केन्ना येत राव घरा. तू वळखीचा आहे मुगो म्हाका यो घरा आमगेर एक दीस. यो केक कट करूया. तू फोटो काढ किरण केशव झाला रेडी. केक कट करू. चेटी बॉय. केलो ऑन. तर ना थँक्यू. तू घे किरण बरे आहे. बरा ना मम्मी? बरं आर्टिस्ट. बाहेर तो वाईट एक पाप देता. काय राहतो? मम्मी बरे ना मला. पण घेतला पप्पा थोडा बरं आहे. पप्पाची डायबिटीज वाढवणार. सेलिब्रेटाची केक खाऊन दिली आणि माझी बर्थडेची केक खावपाची. काय आमका केकाचो फोटो काढून यादूच ना. आणि सगळी म्हाका आता फोटो काढ म्हणटात. इकडली जातली आता फोटो कसो काढून ना पळयात केक कसो झाला तो. आमचं सेलिब्रेशन चाललेला. आता पप्पा वयतलो देवळा. पप्पा पाय काढता सावकाश. 1 hour later. सो गायज आमचे जेवण बी झाले आणि असं आसलो आमचं बारीकसं सेलिब्रेशन. आय होप तुमकां आवडला आसतलो. सो परत एकदा हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता. हांवय बीन तुमकां थँक्यू म्हणटा स्पेशली हेका. बिकॉज जेन्ना आमी स्टार्ट केली व्हिडिओ काडपाक तेन्ना हांव खूब इरिटेट जातलो. बिकॉज म्हाका ही संवय नासली व्हिडिओ काडपाची. सो म्हाका सदांच म्हणटाले मातसो त्रास जातलो. सो केन्ना भायर सरतना खूब इरिटेट वता खातीर या आनी कित्याक कसले व्हिडिओ काडटना खूब इरिटेट जातालो. सो म्हाका खबर नासलें की आमी इतली फुडें पावतली म्हणून. आत्तां म्हाका दिसता इवन
गेल्या फावटी जो व्हिडिओ घातले तेन्ना रांदताना सुद्धा म्हाका खूप त्रास जातालो. हांवें काय म्हणलें जायना आसूं मातसो राव मातसो जातले तेणें खूब हें केला. सो म्हाका तरी हांव हेका पयलीं थँक्यू म्हणटा. आनी तेज्या उपरांत आमची फॅमिली मम्मी पप्पा हो आई पप्पा असो भयण हो शिल्पा दिपा तेंच्यानी आमकां खूब सपोर्ट केला. केन्ना घरा आसूं या आनी खंय वचो ते आमकां खूब सपोर्ट करताले. आणि मम्मी पप्पान सुद्धा आमकां खूप सपोर्ट केला की एवरी टाइम आम्ही अपलोड करता तेन्ना पयलीं ती पळयतात आणि पप्पा कमेंट मारता आमच्या व्लॉग्सांचेर आणि Nice video, nice सांगतलो comment. आमकां फोन मारून सांगता. मम्मी सुद्धा फोन मारून सांगता चड बरे आसले व्लॉग आणि बरो घातला व्हिडिओ आयज. सो तेंच्या मोटिवेशनानूच आमकां लायक एक करेज कशी मेळटा आणि मोटिवेशनूय मेळटा लायक फुडें आनीक बरे बरे अशे व्लॉग्स काडपाचे खातीर. आणि आता तुमकां खरेंच तुमकां मनाच्यान थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक. आणि एक गजाल सांगता आणि गजाली सांगता गजाली. पप्पा सुद्धा न्हू लायक स्टार्टींग जेन्ना आमी लायक चड सबस्क्रायबर नासले आमचे तेन्ना कमी आहले आनी आमी चड लोकांक अशें सांगोंक ना कोणाक लायक आमी व्लॉगिंग करता आनी अशें तशें म्हणून. सो स्टार्टींग जेन्ना आमी व्लॉग्स घालता तेन्ना पप्पा आपूण स्वता वॉट्सॅपार लायक सगळ्यांक शेअर करतालो आनी तेन्ना हांव पप्पाक सांगतालें कोणाक धाडू नाका आमकां लज दिसता आनी अशें तशें करून. सो पप्पा तेन्ना म्हाका म्हणटालो लजोंक कित्याक जाय. पप्पा स्वता म्हणटालो लजोंक कित्याक जाय काडटा जाल्यार काडटा तशें कितें जाता लजपाक. सो मम्मी पप्पान न्हू खूब सपोर्ट केला आमकां. इवन आमी लायक किचनान कितें रांदता बिनता तेन्ना ऑब्वियसली तुमकां कोण व्लॉगिंग करता तांकां खबर आसतलें नॉर्मल अशें रांदपाक चड टायम लागना बट जेन्ना तूं शूट करून रांदता पळय तेन्ना चड टायम वयता. सो जेन्ना आमकां केन्ना केन्ना जेवणाक आमकां लेट जाताली बट मम्मीन बी अशें केन्ना मम्मी पप्पान केन्ना अशें म्हणोंक ना लायक आमकां जेवणाक लेट जाता बेगीन करात अशें तशें. तेंच्यांनी फूल सपोर्ट केला आमकां. आणि इवन माझे फ्रेंड सुद्धा आउट ऑफ इंडिया असतात तेंच्यांनी सुद्धा म्हाका फर्स्ट व्हिडिओ पळोवन अरे भावा तूं व्हडलो हें जालें मरे कितें म्हणटा तेका ब्लॉगर जालें मरे. म्हळ्यार थोडे फ्रेंड आहा म्हाजे ते भायर इलू म्हणून एक आहा बागाचो भुरगो. सो ते सुद्धा म्हाका केन्ना म्हणटा अरे भावा तूं व्हिडिओ काडटाय मरे आतां ब्लॉगिंग करूंक स्टार्ट केला गे. ते सुद्धा म्हाका म्हणटाले भावा सोडिनाका करीत राव केन्ना ना केन्ना सक्सेस मेवता लायफान. आणि तुमच्या मोगा खातीर गावलो हो सक्सेस. सो आनी अहोच आमकां सपोर्ट करा. आमी आनीक बरे व्हिडिओ काडूंक आनी ट्राय करतली आनी तुमच्या कडेन पावयतली. कितें उलोवं अशेंच आमी व्हिडिओ काडीत रावतली आनी बरो बरो कंटेंट तुमच्या फुड्यार लायक दाखयत आता श्रावण कंटेंट आमचो दीपान आनी शिल्पा सांगलें तुवें तेंच्यांनी सुद्दां आमकां खूब सपोर्ट केला. एवरी टायम आमी ब्लॉग्स घालता तेन्ना तेंचे कमेंट्स आसतात. आनी कोण न्हू आमकां ते युट्यूब कोण गोवन फॅमिली कितें गोवन फॅमिली गोवन आनी ऑल्सो आमी न्हू गोवन फॅमिली फायल्सांक थँक्यू म्हणूंक सोदता. तिजो सुद्दां एक व्लॉगिंग चॅनल आसा. तिणें आमकां पयलीं शाउट आवट दिल्लो बट आमी तिका दिवंक पावूंक नासली केन्ना बिकॉज आमचे तेन्ना लायक अशें कमी सबस्क्रायबर कमी आहले म्हणून तशें ना बट आमी लायक एक रायट टायमाक रावंक सोदताली लायक आमचे 1K कंप्लीट जावन आमी तिका शाउट आवट दितली म्हणून. सो गोवन फॅमिली फायल्साक आमी खूब खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता. तिणें सुद्दां आमकां थँक्यू मॅडम. तिचे सुद्दां व्लॉग्स न्हू चड बरे आसता लायक एक युनीक कितें म्हणटा तेका युनीक कॉन्सेप्ट कसो आहा तिजो मदर एंड सन डुओ कसो गोवन फॅमिली फायल्स म्हणून आहा. तिजे सुद्दां तुमी व्लॉग्स वचोन पळयात. जसो तुमी आमकां सपोर्ट करता तशें तिकाय सपोर्ट करात. आनी गोवन रिवेंकर कपल रिवेंकरूच न्हू गोवन रिवेंकर कपल प्रनावन्सिएशन रॉंग हा जाल्यार प्लीज करेक्ट करून सांगात. तेंचे सुद्दां व्लॉग चड बरे आसता. तेंचे सुद्दां व्लॉग्स पळोवंक शकता तुमी. आणि आमी जर विसरली जाल्यार राग देऊ नका. नेक्स्ट म्हणून परतून तुमचें नांव घेतलो विसरले जाल्यार. आणि आमचो आयचो व्हिडिओ तुमकां लायक जाला आमच्या चॅनल शेअर आनी सबस्क्रायब करा. सगळ्यांक सांगता हो श्रावण पळात हो श्रावण बरो सगळो देव बरें करूं. देव बरो दीस दी तुमकां मोग आसचो पळय करा. चॅनलान उलयता तो उलयलो ना आनी तूं म्हाका थँक्यू म्हण. सो हांव म्हज्या घोवाकूय थँक्यू म्हणूंक सोदता. जालें आतां स्टार्ट हेजें सारकें म्हण सगळ्यान लॉस दिसता न्हू म्हाका म्हणनाल्या उठ. सो हांव म्हज्या घोवाकूय थँक्यू म्हणूंक सोदता कित्याक तेजो सपोर्ट आसा म्हणून आमचो चॅनल
फ्रॉम 0 to 1K पावलेलो असा. कारण पती हा परमेश्वर असतोय. हय. सो इफ त्याचो सपोर्ट नासलो जाल्यार आमी लायक स्टार्ट करूंकूय पावची नासली आणि इतल्याक पावची नासली कशी दिसता म्हाका. तशें काय ना खरें ना म्हाका दिसता तशें. दोगांय सारखे रावात जाल्यार जाता. अप डाऊन असतात लायफात, ते म्हाकाय कळून येयला. कित्याक हांव पयलीं वखत इरिटेट जातलो, मागीर स्लो 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 आतां म्हाकाय कळटा कशें आनी कितें तें. सो मोग आसो आमचो चॅनल पळयत रावात. फिर मिलेंगे. आणि सो आय होप तुमकां आयचो ब्लॉग आवडला आसतलो गायज. सो आयचो आमचो हो व्हिडिओ तुमकां आवडलो आनी आमची थँक्यू तुमच्या पर्यंत पावली जाल्यार खरेंच देव बरें, देवा कडेन आमचें बरें मागात आनी मोग आसो गोंयकारांक. बाय बाय.